the issue which Kalangut, the coastal belt is facing, has been expressed and told to our new DGP, and he has brought in the IGP and DIG also to hear, and even SP North. एक लागून व्हरता तुमकां हें दिता तें दिता, प्रॉमिसीस दिता आनी पयशे घेता ट्युरिस्टांनी, ते बंद जावपाक जाय. वी विल नॉट अलाउ टाउट्स टू कंटिन्यू. So that is the main issue we have taken up today. The massage parlors, the so-called spas who are not having proper licenses should be shut down. So Sarpanchak सांगला ताणें, you send us the letter with the names of who are not having licenses, we will shut it down. केन्ना चालू आहा सगळें? See, पार्लर जेन्ना घालता कोण, पार्लराचें लायसन घेता, तेजे उपरांत तो आनीक बोर्ड घालता सायडीक स्पा म्हणून, आनी भितर मसाज चलता. वेदर इट इज लिगल ऑर इलिगल ते पंचायतीन पळोवपाक जाय. तेणी दिला लायसन ना, दिवंक ना, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान दिवंक ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिवंक ना, ते शट जावपाक जाय. वी डोंट वॉन्ट ऑल दीस थिंग्स टू कंटिन्यू. आनी लमाडी कपडे बी निघता ते बिचार सगळें बंद करपाक जाय. हाज्या खातीर जे आदी मेजर्स घेतलेले, भुरगीं जेन्ना इकता वो मेहंदी काडटा वो आनी कितें काडटा, तांकां व्हरोन आपणा घरान घालपाचें. बिकॉज यू कॅनॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज एंड देयर पेरंट्स आर नॉट हियर इन गोवा. देयर पेरंट्स आर समवेअर इन UP, बिहार, कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स. You just cannot bring kids over here in Goa and tell them to do work. Assurance किती दिला तुम्ही? दिला assurance. तुम्ही आता You won't come for this matter म्हणून सांगता. हां. ओके. At least for this matter what we have expressed today, we are satisfied with his word, the new DGP, Mr. Shukla's word, that you will not have to come back for this complaint. ओके. मायकल बाब, तुम्ही म्हणलं पंचायतीचो मेन रोल असता जेन्ना हे इलिगल येत जाता, सो तेजो कितें सर्वे हाडले आमी. ते सर्वे कितें जाला, कितले नंबर्स इलिगल हे आसा ते? Let सरपंच explain. Actually, as with the minister and all our panchayat members, this problem of touts is responsible for various illegal activities in a village. आता हे touts कशें चलता? Illegal businesses आमच्या विलेजीन एक्चुअली तेंचे बोर्ड कांयच ना. हे टाउट्स तांकां फोर्सफुली स्टॉप करून, एंटायज करून, पिक्चर्स दाखोवन ये लड़की मिलेगा, ये सर्विस मिलेगा, वो सर्विस मिलेगा, तांकां ओडून तेंचे हूंय फ्लॅटान वयर व्हरता, मारतात आनी पयशे हातात तेंचे. आनी दिस रिजल्ट इज गिविंग अ बॅड नेम टू कलांगूट. टुरिस्ट पासून आतां येतात आमचे कोण, इवन द लेडीज ऑफ अ विलेज केन्ना घरा वयतना लेट आफ्टर वर्क when they come, the touts harass them, they harass the tourists. So panchayat already initiated action against the spas, to collector, to health officer, to various other agencies, state pollution board regarding spas and dance bars. Already letters start केल्ले आहा. One list of spas which are legal, which are illegal, collectoration list पासून forward केल्ले आहा director of health services. With regards to dance bars, panchayat initiated action because of their structures as well as the license. We had a discussion with new DGP. He was very warm, very welcoming. He understood the situation and he really listened to us and told us what panchayat also should do in terms of cancelling the licenses through the procedure of law. And then आमकां assurance दिल्ले आहा that once you all do and you all do your work, police will do their work together with the support of our minister who is always against these nuisances damaging our name. We can put an end to this. So we believe he's given instructions to his police force. As soon as possible, this drive will start from panchayat side. Will be full support to the police, to our local police officer, and to the police here in the headquarters to get rid of these nuisances that have plagued our villages for so long. And we want to restore the name of Kalangut. Kalangut is very famous for its beautiful beach. So we want to welcome more people, good tourists to Kalangut. So to get rid of these vices, we appeal also to the people. There are some people, some local people who are into this business of leasing their places to these people who are touts. We appeal to them to throw these people out. We don't want people who are giving a bad name to a village to stay anymore. You can contact our members. Our members are more than willing to help you. If they are staying in your villages or they are staying in other villages, गोंयकारांक मागता आमी हे टावटाक धांवडावन भायर घालया म्हणून. Police also is going to work. Panchayat from our end will give full support to the police, and hopefully in the days to come we will see a change. ओके. आणि ड्रग्सा बद्दल बी उलोवून बी कितें जालां? सी आमचे हितून तशें कांय ना. ते कितें आहा इन्फॉर्मेशन येयलें पयले Kalangut Police Act, where you must see the raids which we have done. Even in transit, Kalangut Police Station have arrested. मायकल बाबा, आणि एक इशू आशिल्लो ओल्ड गोवाचो जो इशू आशिल्लो तुमी लागून धरलेलो,
त्या इशू कडेन कशें पळयता जेन्ना DCP तेगेलो परमिशन काडटा इवन इश्यू जेन्ना हांवें घेतला आय विल सी दॅट इट कम्स टू अ लॉजिकल एंड द एक्शन स्टार्ट जाल्ली आहा तेजेर पंचायतीनूय एक्शन स्टार्ट केल्या TCPनूय एक्शन स्टार्ट केल्या बट ड्यू प्रोसिजर ऑफ लॉ हॅज टू बी फॉलोड आनी इफ दे डोंट फॉलो दीस पार्टी वील गो एंड गेट अ स्टे कित्याक ताका लायसन्स मेळिल्लें आसलें आदीं आतां तेणी लायसन्स वायोलेट केला सो तो प्रोसिजर करून तो हें करप आमी अशें म्हाका फुडें हांव PDA चेअरमॅन आसलो 8.5 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आमकां आनी कितलेशेच डिमॉलिशन आमी केले कितलीशीच आनी वी स्टूड बाय दोज डिमॉलिशन बिकॉज वी हॅड फॉलोड प्रोसिजर ऑफ लॉ जे आहा कायद्या प्रमाणे प्रोसिजर आमी करी जाल्यार कितेंय करूंक जाता जे तेणी इलिगली बांदला ते मोडपाकूय जाता पूण लॉचो प्रोसिजर जो आहा तो तूं फॉलो करूंक जाय आनी यू हॅव टू स्टँड बाय वॉट यू आर डुईंग 2 दिसांनी आतां फेस्त आहा थंय तुमी वतले थंय सो तुमी त्या लोकांक मेळटले जे थंय सध्या प्रोटेस्ट करता तेंचे कडेन बीन तुमचें कितें उलोवप जातलें आमी जेन्ना हो इश्यू घेतला तेन्नासून एक्शन स्टार्ट जालें नाजाल्यार तुमी पळया इतलो ते एक्शन जावंक ना आनी आमकां कितें खबर आसली पयलीं की ती आदीं जो नाल्लाचे लॉज जे आसले तेच रिपेर आनी रिनोवेट करता जेन्ना आमकां फोटो पळयले आमी तर आमकांय शॉक जालें हें बाबा कितें बांदलां काय म्हणून सो तसले प्रोटेक्टेड सायटांचेर प्रोटेक्टेड हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स आहा थिंगासर असल्यो वस्तू येवपाक जायना हे हिंगासरूच ओल्ड गोवाचेच उलयना हांव आख्खे गोंयान उलयता की खंय किल्लो आहा ते आमचें दायज तें दॅट इज आवर स्ट्रेंथ ऑफ गोवा हे रिच आमचो गोवन कल्चर हो जो आमचो हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट जे आहा आमचे कडेन हे आमचें गोंय रीच आहा इन दोज एरियाज ऑफ हेरिटेज हे सांबाळपाक जाय हे आयज जर आमी सांबाळना जाल्यार जनरेशन नेक्स्ट जी आमची भुरग्याची भुरगीं आहा ती आमकां म्हणटले तुमी आमकां हे कितें दिलां काय म्हणटलें हिंगासर ह्या हेरिटेज म्हणटा आनी हेरिटेजे सायडीक व्हडली बिल्डींग येयल्या हे कसली हेरिटेज काय म्हणून whether that is a heritage or this is a heritage. So we should protect it and see that the generation next gets what was kept for us. आमकां जें कितें आदी दवरलेलें आमच्या मायपायन आमच्या शामाय शापायन तें आमी फुडल्या भुरग्यांक दिवपाक जाय तर तुका दिसता डिमॉलिशन जावन ग्रावंड लेवलार येवपाक जाय म्हणून सी आमी सांगला एक्शन एज पर लॉ घेवपाकूच जाय तेचेर आतां निकतेच तेंच्यांनी सुरवात केल्ली आहा जे प्रोसिजर करून जर तर तेजेर एक्शन घेत जाल्यार ते डिमॉलिश करपाक जाता कित्याक ते रिकन्स्ट्रक्ट केला जर तर ताका रिपेर लायसन दिला जाल्यार ते रिकन्स्ट्रक्ट कशें जालें फर्स्ट फ्लोर केन्ना आसला हांवें जाल्यार केन्ना पळोवंक ना हांव थिंगा एवरी इयर वयता वर्साक 2 फावटी हांवें केन्ना पळोवंक ना थिंगा नाल्लाचे लॉस जाल्यार पयले हांवें ते हितून सगळ्यांनी एक्शन घेवंक जाय आनी युनायटेड रावपाक जाय वेदर इट इज एनी पॉलिटिकल पार्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट whether it is deputy CM who is the archaeology minister and TCP minister अनेकदा म्हणटा हांव जो बाबू कवलेकर आहा हो आर्किओलॉजीचो मंत्री आनी हो TCPचो मंत्री एक्शन जे आहा ते तेज्या डिपार्टमेंटान पयलीं घेवपाक जाय थँक्यू सर